लुकाप्रमाणे सुवार्ता अध्याय 7. जेजू शतापातीच्या साकराक बरो करता. लोकाक सांगचे असलेले पुराय सांगून जातास तो काफरनावाक गेलो. थंय एक रोमी शतापातीचो मोगाचो एक साकर पिडेंत पडून मोरूंक लागी जाल्लो. शतापातीन जेजू विशयांत आयकून जुदेवामदल्या थोड्या मातबाऱ्यांक जेजू सरशे धाडले आनी ताणे येवन आपल्या साकराचो जीव बाचाव करी जाय म्हणून मागले. ते जेजू सरशे येवन ताचे लागीं पाराथून म्हणाले, ताका हो उपकार तुवें करूंक फावो. आमचे कुळयेचो ताका मोग आसा. ताणेंच आमकां एक सिनागोग बांदून दिला. जेजू तांचे सांगाता वचूंक लागलो आनी घरा पावूंक थोडीच वाट आसली म्हणटाना त्या शतापातीन थोड्या इश्टांक मुखार धाडले आनी ताका अशें सांगले, सोमया, तुवें बेश्टी इतली वावंट काडची नाका. म्हज्या पाख्या भितर तुवें येवंक हांव योग्य न्हय. देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हूण म्हाका भोगलें. पूण एक उतार मात्र तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातालो. हांवें अधिकारा खाल आसलोलो मनीस आनी म्हज्या हाता खाल सैनीक आसात. एकल्याक हांव सांगता, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये म्हणटा आनी तो येता. आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा आनी तो करता. इतले आयकून जेजू आजाप पावलो आनी आपणा फाटल्यान आयलेल्या लोकांच्या जम्यांत परतून म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, इस्रायेलांत लेगून असलो जीव भावार्थ म्हाका मेळ्ळलो ना. शतापातीन धाडलेले जण फाटीं घरा पावलेल्या वेळार साकराक ताणें सारको बरो जाल्लो देखलो. जेजू विधवेच्या पुताक जिवंत करता. हाचे उपरांत जेजू नाईन नांवाच्या एक शहराक गेलो. ताचे शिस आनी व्हड एक लोकांजमय ताचे सांगाता गेलो. शहराच्या दारवट्या सरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक माथयेक पावंक म्हूण भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगाता आसलो. सोमयान तिका पळयताच ताचे काळीज कणवळायेन भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका. आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो. कांदेली थंयच उबे रावले. तवळ जेजून म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. तवळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवय अधीन केलो. सोमेस्तां भियेलीं आनी देवाची स्तुती करन म्हणालीं, व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशयांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली.
जेजो विशांत स्नान दातार जुवांसो विचार घडलेल्यो ह्यो सर्व संगती ताच्या शिसा मुखांत्र जुवांक कळीत जाल्यो. आपल्या शिसा मदल्या दोगांक आपोवन अशें विचारूंक सोम्याशी ताणें धाडले. येवचो आसा तो तुनसुकी आमी आनी एकल्याची वाट पळय जाय. धाडलेले जण जेजो सरशी येवन म्हणाले, स्नान दातार जुवावन अशें विचारूंक आमकां तुजे सरशी धाडल्यात. येवचो आसा तो तुनसुकी आमी आनी एकल्याची वाट पळय जाय. ते आयलेल्या वेळारच जेजून साबार जणांची पिडाशिडा घुवन केली. देवसार धांवडायले आनी जायत्या कुरड्यांक दिश्ट दिली. ताणें तांकां जाप दिवन म्हणलें, वचा आनी तुमी आयकला आनी पळयला ते जुवांक सांगा. कुरडे पळयतात, थोंटे चलतात, कोडकार नितळ जातात, भेरे आयकतात, मेल्ले जिवंत जातात आनी दुर्बळ्यांक बरे खबर परगट जाता. मुजे थंय पातयेनी सुखय नातलोलो भागी. जुवांव विशांत जेजूचो अभिप्राय. जुवावन धाडलेले दूत फाटी परतल्या उपरांत लोकां जम्या लागीं जुवांव विशांत उलोवन जेजून म्हणलें, तुमी कितें पळोवंक म्हूण अरण्याक गेल्यात? वाऱ्याक दलसो चिवो काय? नांतर कितें पळोवंक म्हूण गेल्यात? नाजूक वस्तुरां नेसलोलो मनीस काय? पळया, नाजूक वस्तुरां नेसून सुखी जीवन सारतले रायांच्या रावळेरांनी आसात. पूण तुमी कितें पळोवंक म्हूण गेल्यात? एक प्रवादी काय? वय, हांव तुमकां सांगतां, प्रवाद्या प्रास व्हरतो ताका. हाचे विशांतच ते पवित्र पुस्तके बरोवन आसा. पळय, तुज्या फुडल्यान हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तुज्या येण्याक तो तुजी वाट तयार करतलो. हांव तुमकां सांगतां, मनशा सायबांत जल्माल्या मोदें जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण देवाच्या राज्यांत सक्टां प्रास ल्हान म्हूण लेखलोलो ताचे प्रास व्हरतो म्हूण येत. जुवांव आनी जेजू मदले सर. सगळ्या लोकान जुवांवची शिकोवन आयकली. तांणी आनी सुंका घराणे सयत देवाचे कुशेक काल जावन ताचे लागचे स्नान घेतलें. पूण फारिसेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जुवांव लागचे स्नान घेवंक इन्कार केल्ल्यान आपणा विशयांतली देवाची मांडावळ तांणी निर्फळ केली. तर ह्या काळाच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांव सरी करूं? कोणा सारके ते म्हूण येत? पेंटेंत बसून एकामेकाक उलो करन हे परे सांगतेल्या भुरग्यां बरी ते म्हूण येत. आमी तुमकां पिर्लोक वाजयली तरी तुमी नाचले नात. आमी तुमकां दुखाची गितां गायली तरी तुमी रडली नात. स्नान दातार जुवांव आयलो. ताणें उपास केलो आनी तो वायन पियेनातलो. ताका देवसार लागला म्हूण तुमी म्हणलें. मनशा पूत आयलो आनी तो खाता आनी पियेता आनी
तुमी ताका पळया एक पोठार वायन पियोन सुंकागारांचो आनी फातक्यांचो इश्ट म्हणटात. तरी पूण दैवीक जाणटी काय सूख नातलेली म्हूण ती पाळतेल्या उदेशी रुजू जावन येता. जेजू सिमाव फारिसेवाच्या घरा. फारिसेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फारिसेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शहरांत खोटी जिणेची येताली एक स्त्री आसली. जेजू फारिसेवाच्या घरा जेवणार आसा ते आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांया सरशी फाटल्यान रावून रडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिने ताचे पांय भिजयले. आपल्या माथ्याच्या केसांनी ते पुसले. तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले. हें पळोवन जेजूक आपोवणे दिल्ल्या फारिसेवान आपणा इतल्याक म्हणलें, हो मनीस निजाखी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची फातकीन म्हूण जाणा आसतो. तेदवा जेजू ताका झाप दिवन म्हणालो, सिमोन, हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हणलें, सांग मेस्त्री. तवळ जेजू मुंदारून म्हणालो, दुडू रीण दितल्या एकल्याक 2 जण रीणकारी आसले. एकल्यान 50 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवे आसले. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी तांक नातले वरवीं ताणें तांकां माफी केले. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? सिमोन झाप दिवन म्हणलें, चड रीण देवे आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत ते स्त्रीये थंय परतून सिमोनाक तो सांगी लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू? हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय, पूण तिणें हांव भितर सरलेले घडये थावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें ना, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. देखून हांव तुका सांगता, जायतीं तिची फातकां ती तिका बोगसाल्यांत. तिणें दाखयलोलो वर्तो मोगस हाका साक्ष. जाका थोडेंच बक्षिलां तो थोडोच मोग करता. उपरांत जेजू ते स्त्रियेक म्हणालो, तुजी फातकां तुका बोगसाली. ताचे सांगाता जेवणार बसलेले आपणा इतल्याक अशें म्हणूंक लागले, फातकां सयत बक्षितलो हो मनीस कोण जायत? पूण जेजून ते स्त्रियेक म्हणलें, तुज्या भावार्थान तुका बाचाव केली. समाधानान वच. आमेन.